बेतोळेचे शेतकार आयज आपले वांयगणाचे पीक जिवे दवरपा खातीर तळमळत आसा। वाळांतल्यान येवपी मातयेची रास आनी कोयराक लागून शेतां धोक्यांत आयल्या। ह्यान फुडें शेतांनी येतलो जाल्यार वाट ना खंय। पंचायत कानार केस ओडटा। कृषी खात्याच्यो कसल्योच हालचाली ना। आता सरकारान तरी बेगोबेग कारवाय करची, शेतकारांचे घराणे। आम्ही आता शेताला 3 महिने बाहेरच निघता की बाई आम्ही खूप घातलेले त्यांनी तो वाळ सोडला। मेन म्हणल्यार आमच्या शेतांत सगळं वाळ येऊन सगळं पुरवता। एग्रीकल्चरा येऊन मनीस पळोवन गेल्ले, परत तेजे आमकां उत्तर काय मेळना। वाळाची ते प्लॉटाची माती येता आनी सगळं शेत पुरवता। रिस्पॉन्सिबल पंचायतीक आसा, सामकी अंधाधुंद कारभार चाललो थंयचो। हे प्लॉटिंग करपाक तेच जबाबदार। दोन्ही वाटांनी प्लॉट करून विकले आनी आतां आमकां रस्ते ना। सरकाराची मदत कांयच ना आमकां। आमी मागीर कोणा कडेन हेजे कडेन तेजे कडेन भीक मागून म्हणटा सुटी हाडून आमी शेत रोयता। शेतकार हो बळीराजा। तो रक्ताचे घाम करून वत पावसात शेतां कसयतात, तेन्नाच लोकांच्या ताटात अन्नाचो गोटो पडटा। पूण तोच शेतकार आयज गोंयांत आपले अस्तित्व राखपा खातीर धडपडत आसा। हे दर खेपे आमकां पळोवपाक मेळटा। सरकार प्रत्येक फावटी भाशणां दितात, शेतां रोयात आमचो तुमकां पुराय तेंको म्हण, पूण कसयल्यार कसलोच फायदो ना। उलट शेतांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक, कोयर, मातयेच्यो राशी आनी शेतकारांच्या नशिबात पिकावळीच्या नांवान फकत फातर। बेतोड्या शेतकारांची तशीच गत जाल्या। सरकाराचो आदार नासतना भीक मागून खंय शेतां रोयतात, पूण त्या शेतांनी व्हाळांतल्यान मातयेची रास, कोयर शेतांनी रिगिल्ल्यान शेतकारांक दर दिसा आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा। पंचायत फकत अंधाधुंद कारभार चलयता अशें शेतकारांचो आरोप। मागीर पंचायतीचो फायदो कितें? 3 म्हयने खोपीत बसून शेतां राखतात आनी शेतकारांचें नशीब फुटकें जाता जाल्यार तांच्यांनी करप कितें? शेतांत येवपी वाट लेगीत अशीर जायत आसा। ह्यान फुडें आमच्या पुर्वजांनी राखिल्ली ही शेतां आमी राखप कशी? सरकाराचो कुस्कुटा इतलो लेगीत तेंको ना। भीक मागून शेतां रोयतात जाल्यार कृषी खात्याच्यो येवजण्यो कोणा खातीर? हो देश खरेंच किसानो का उरला वय, काय शेतां फकत 5वी 4 म्हूण पुस्तकां पुरतीच उरतली? शेतकारांक खरेंच सरकाराची साथ आसा काय ना, हो गंभीर प्रस्न। रोवपा लागले आतां म्हाका 30 वर्सां जरी सारकी जातली। तेजे पयलीं तो बापूय रोयतालो न्हू। बापायन तुका सांगलें? बापायन हांव त्या बापा वांगडा बेट फाटल्यान येतालो न्हू, ते कितें करता ते बेट पळयतालो वचून बांदार बसून। म्हाका एक सांग, आतां हे शेत तुमी एकूच रोयता, हे वांयगण वांयगणूच रोयता, एकूच पीक काडटा, बी कितें मेळटा? सरकाराचो बी आदार तुमी कांय ना आमकां हितून। सगळें आमी आमचेंच कितें करपाचें आनी तें आमीच हें करचें पडटा। कितें कामेऱ्या मानाय हाडल्यार ते आमचेच पयशे वयता। ते गैरेडे बी येता आनी हें करता म्हणून, आनी ते वापर वता प्लास्टीक सगळें कोवचे सगळें माती सगळें शेतां येता पळय उबोवन, तेका लागून येता। फक्त पावसान चड त्रास जाता। खंयची माती येता तर? ती वयलीच माती ती प्लॉटाची कोणी घातल्या हाडीची माती माती? येता हाडीची माती आहा, हाडीची येता प्लॉट करून ते माती मारता, ती पावसा मावन येता। सकल वाळ भरला? वाळ बांदलेला। बरें, तो वाळ काडपाक बी तुम्ही पंचायतीक बी कितें सांगलेलें? कांयच ना, आनी केन्ना तिणी करूच ना। करूंक केन्नाच वचचो ना। तो उसपत जाल्यार तुमचो हांगा शेतान येवपाची जी घाण येवपाची ती बंद जातली आनी शेतां रोवपाक तुमकां वेवस्थीत मेळटली। आनी इथे जायची जड बांदली जाता, तूं म्हणटा ती फुडें ती सारकें बांदून घे जाल्यार आमकां टेन्शन कांयच ना। आमी आतां शेतां लागून 3 महिने बाहेरच निघता की बाई आमी खूप घातलेले तें पडटा म्हणून ते गोपी पडटाले आमी जावं। प्रॉब्लेम म्हणल्यार मेन म्हणल्यार आमकां तो वयल्यान प्लॉट नवे प्लॉट केल्या पळय करतात, कंस्ट्रक्शन चालू आहा तेगेलें, तेणी थंय वाळ सोडला। मेन म्हणल्यार आमच्या शेतांत सगळं वाळ येवन सगळं पुरवता। हेजी ते प्लॉटाची माती येता आनी सगळं शेत पुरवता। शेतान येता माती? शेतान येता माती, वाळ सोडलेलो आहा थंय। आनी हांवें पंचायती सुद्दां सांगलेलें आहा, येवन वाळ पळया, एग्रीकल्चरा सांगला तो वाळ सोडलो तो येवन पळया म्हणून। ते पळोवन गेले काय? एग्रीकल्चरा येवन मनीस पळोवन गेल्ले, परत तेजे आमकां उत्तर कांय मेळना। वचपा म्हणल्यार सद्या आतां आमच्या परिस्थिती अशी जाल्या, दोन्ही वाटांनी प्लॉट करून विकले आनी आतां आमकां रस्ते ना। आतां आमी व्हरतात, कोमुलदाद आहा ती थोडी, ती सुद्दां कोणी नवे प्लॉट आडयल्यात। ती कोमुलदादच्या रस्त्यातले म्हणल्यार कोमुलदाद कोणी ती आडून दवरले। वचपाक आतां तुमकां वाट वचपाक वाट ना।
आतां आमी लोकलांतल्यान मशीन हाडला हेजे फुडें क्षेत्र इतलें आमकां मशीन हाडटा जाल्यार सुद्दां वाटना. वाटना कार आमी अशीच सकयल खण्या हाडटा आमी 40 सुमार शेतकार आसा पूण आमी 5 जाण रोयतात. आनी कितें तुमकां सरकार कितें मदत बी सरकाराली मदत कांयच ना आमकां. काल आमी मशीन सुद्दां हाडला आमची प्रायवेट मशीन हाडला. तुम्ही गेल्ले बीन एग्रीकल्चरान एग्रीकल्चराक गेल्ले आमी बिया लागून बी आमी वयता एग्रीकल्चरान पूण ते आमकां बी सुद्दां सारकें एग्रीकल्चरान मेळना. मेळना फॅसिलिटी. आमी मागीर कोणा कडेन हेजे कडेन तेजे कडेन भीक मागून म्हणटा तशें बी हाडून आमी शेत रोयता. पयलीं आमचो आजो रोयतालो मागीर बापायन रोयले आनी आतां ते आमी घेतले. पूण सद्या आतां तुमी रोयता हांगासर पूण सेफली मेळटा तुमकां हांगासर रोवपाक? ना खूब त्रास जाता. कितें जाता तर? गोरवां येता गवरेड येता आनी मागीर हे अशे भायले जे परप्रांती जे रावता ते येवन हांगसर घाण करता कचऱ्याची. कचरो आसा भितर? कचरो टोटल कचरो व्हाळान पळोवपाक मेळटा कचरो ते सगळें तिंचो आमचो काय कांयच न्हू कचरो. आनी पळयत जाल्यार हांगसर तुमच्या सायडीन खुबशे आमकां पयलीं शेतान आतां जे व्हाळ आसा तो फुल्लेलो आसा. कित्याक लागून जालें अशें? वयर जे प्लॉट जाले त्या कारणान ती माती जी प्लॉटाची आसा ती सगळी व्हाळाच्यान तो व्हाळ भरता आनी जे उदक आसा तें फुल शेतांनी भरता आनी माती भरता. आमकां ते शेवाळे घालून ते काडची पडटा माती. जेन्ना रोवपा जेन्ना टायम येता तेन्ना ते शेवाळे घालून ती काडची पडटा. मातीत येता काय आनी कितें एकदें? आनी कचरो येता आनी लाकडांय बी ती व्हांवता जी कातरून दवरल्या पळय ती लाकडां तीय व्हांवून येता. सो आतां हांगसर तुमी कोणाक तरी मेळ्ळे बाबा हे अशे अशे त्रास जाता म्हणून व्हाळ नालो वचपाक पंचायतीक बी कितें सांगलें? रिस्पॉन्सिबल पंचायती तेका सामकी अंधाधुंद कारभार चल्लो थंयचो. हे प्लॉटिंग करपाक तेच जबाबदार. पूण व्हाळूय वचपाना केन्ना केन्नाच तुमच्या खातीर? सामकी मेळोन मिसळोन हे पंचायतीचे पंच जे आसा पळय तेंची मिळोन मिसळोन ही सगळी कारभार हो. पूण तुमच्या खातीर शेतकऱ्या खातीर अशें कांयच ना. कांयच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर.